नमस्कार फट्टे. आयज आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी हांगासर आयिल्ले आसा आनी म्हापसा जी म्युनिसिपालिटी एरिया आसा तातूंतली आमी थंयसरले आमी सगळे ज्यो गोश्टी आसा किंवा जे प्रॉब्लम्स आसा लोकांची समस्या आसा त्यो सगळ्यो जाणून घेवपाचो प्रयत्न करतात. आनी आयज आमच्या बरोबर म्हापसाचो आमचो हांगासरलो रिपोर्टर श्यामसुंदर फट्टेबाब आसा. श्यामसुंदर, वेलकम टू द शो. वेलकम. श्यामसुंदर, सगळ्यान पयली गोश्ट म्हाका सांग, ही जी एरिया आसा म्युनिसिपल नगरपालिकेची ती खंयसून सुरू जाता खंयसर सोंपता एक एरिया? म्हापशाची म्युनिसिपालिटी आता हांगासर आमी बोडगेश्वराच्या थंयसर आहा. हांगासर जस्ट थंयसर 200 मिटरांच्यान स्टार्ट जाता. हांगासर फुडें ती आसगांवचे बॉर्डरीक वयता ते सायडीनसून, म्हणजे ती शिवोली मतदारसंघाची बॉर्डर जाता. दुसरी हेवटेनसून सालेगांव मतदारसंघाची बॉर्डर लागता. मागीर फुडें करासवाड्या आकय मेरेन गेलो न्हू, मागीर ती फुडें थिवी मतदारसंघाची बॉर्डर लागता. अशें मागीर फुडें कुचले, म्हणजे कुचले गेलो म्हणटकूच ती लास्ट बॉर्डर आहा ती शिवोले मतदारसंघाची बॉर्डर जाता. अशें तारी कडेन गेलो म्हणटकूच मागीर हळदोणा मतदारसंघाची, ज्यो म्हापसा मतदारसंघ आहा त्यो बाकीच्यो 5 म्हणजे बार्देशांच्या 7 मतदारसंघांसून 5 मतदारसंघ सायडीक म्हापसा मतदारसंघाच्या हेका लागता. बरीच मोठो एरिया आसा. म्हाका आनी एक गोश्ट सांग, हांगासर कितले वॉर्ड आसा टोटल 20 वॉर्ड आसा. पयलीं 15 आसले, लास्ट गेल्या इलेक्शनाच्या 20 वॉर्ड जाल्ले. 20 वॉर्ड जाले आता. आणि टोटल वोटर्स कितले आसा हांगासर? टोटल वोटर्स सादारण गेले फिगर जर घेतले 28,000 सुमार असले आनी आतां सादारण वाडून 1000 भर सुमार वाडत आसतले, अशें आसतलें. सो म्हाका एक सांग, आतां येदी व्हडली एरिया आनी इतले वॉर्ड आसा आनी मेजर मार्केट हांगासर आसा किंवा बाकीचो सगळे म्हापसा म्हटले काय सगळे जाण चडशे लोक हांगासर येवप जाता. उत्तर गोंयचे व्हडली बाजारपेठ ही म्हापसा. सो कामाय तशी खूब आसतली हांगासर आनी तशे प्रॉब्लम्सूय खूब आसतले. सो मेजर प्रॉब्लम सद्या नगरपालिकेक फेस करचे पडटा अशें खंयचे आसा? मेनली जर फेस करचें पडटा म्हटलें जाल्यार मेन म्हापशाचे पार्किंगची जी वेवस्था आहा ती सारकी. कित्याक जेन्ना शुक्रार आसता, म्हणजे विकली मार्केट आसता, ते दीस तर सारके पार्किंगाक तांकां जागोच आसना. नॉर्थ गोंयची म्हाका दिसता ही एक सगळ्यान मेजर सिटी आसा आफ्टर पणजे, आनी हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो हांगासर आसा. सो खूब इंट्रस्टींग हांगासरलें इलेक्शन जावपाचें आसा. जेन्ना जातलें तेन्ना 20 वॉर्ड आसा आनी म्हाका दिसता हांगासर खूब जाण उबे रावपाचें अशें आयकपाक आयलां म्हाका. एका वॉर्डानूय भरपूर फायट ही बरी जातली. मेन प्रॉब्लेम जे कितें, जे BJPचे जे थोडे हे आसले तेंचेर ते म्हणटात आमचेर अन्याय जाल्लो आहा. कित्याक जो लास्ट जेन्ना तो जनरल आसलो किंवा हें आसलो रिजर्व आसलो, परतूय तो रिजर्व जाला आनी तेतून ते मेन 4-5 जाण म्हणजे ते भायर पडले. म्हणजे त्या हेतूर तेंच्या भितर एक प्रॉब्लम हांगासर क्रिएट जाल्लो आनी आपल्या भितर कितें आहा. आतां हें जालां म्हणटा आतां कोर्टानसून रिस्ट्रक्चर कर म्हटलें. कितें जाता तें कोर्टाचेच फुडें हें आसा. बट सद्या तरी एक ऑर्डर अशी आहा की रिस्ट्रक्चर करचें म्हणून. आतां सुप्रीम कोर्ट कितें सांगता तें आमकां पळोवचें पडटलें. सो कितें जातलें आमचे ह्या जे म्युनिसिपालिटी आसा त्या एरियेन आनी कितें प्रॉब्लम आसा हें सगळें जाणून घेवया. आयज फूल डे आमी हांगासर आसतले. पूण सद्या एक गोश्ट आनी एक खूब मनाक जेन्ना प्रसन्न जाता अश्यो गोश्टी सुरवात जाता आसतना, कारण म्हाजे पर्सनली एक आवडटे अशें देवूळ आनी म्हाका हांगासर येवपाक खूब आवडटा तें म्हळ्यार देव बोडगेश्वराच्या देवळान. आनी प्रत्येक आयतारा हांगासर येवपाचो प्रयत्न करतात हांव. आनी म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या लोकांचो एक श्रद्धेचो स्थान आसा हो. आनी एक श्रद्धेन हांगासर लोक येतात, पांयां पडटात आनी एक अशें देवूळ जें जागृत आसा आनी जायते लोक हांगासर फक्त आपली मागणी मागपा खातीर येता. अशें देवळान एक पिसफुली 2 मिनटां बसपाक सुद्दां मेळप एक खूब बरी गोश्ट आसा. आमी पांयां पडया आनी फुडले शो सुरू करया.
नगरपालिकेच्या बद्दल जायत्यो गोष्टी आमी आतां पळोवपाक वतले, बट जेन्ना आमी ह्या प्रांगणान आयल्या आनी एक मानेस्त आमकां म्हापसाचे तशेंच ते आयज ह्या वेळार आमकां जायत्यो गोष्टी म्हापसा रिलेटेड, म्युनिसिपालिटी रिलेटेड आमकां सांगतले. तांचें नांव जाणून घेवया. बाई, तुमचें नांव? म्हजें नांव नारायण बाबूराव राठवड. हांव निवृत्त शिक्षक, रिटायर्ड टिचर. त्याच प्रमाणे माजी नगरसेवक. माझे नगरसेवक पदाक 35-40 वर्सां. आता पालिकेच्यो निवडणुका सामक्यो लागीं येयल्या. आता कोर्टाच्या हस्तक्षेपामुळे थोडेशे लांबणीर पडल्यात, परंतु ते जातल्यो. एंड ऑफ एप्रील जावंकूच जाय अशें म्हाका दिसता. आता पालिका निवडणूक समोर येयली की आमी पळयता की खुबशे भुरगे इच्छूक जातात, उमेदीन फुडें सरतात की निवडणुकीन आमी जिखतले, ह्या प्रभागाचे प्रतिनिधी जातले आनी म्हापशाची कितें तरी उदरगत करतले. ह्या उद्देशान अनेक तरणाटे आनी आतां महिलांक आरक्षण दिल्या कारणान महिला आसता, तितून आपल्या शहराचो विकास डेव्हलपमेंट करपाची अशी तेंची इच्छा आसता. पण मूळ उद्देश असो आसा, जरी पालिका प्रशासन आता सरकारान तेजेर नियंत्रण दवरल्या कारणान तांकां जाय तशें ते घडयतात प्रभाग विभागणी वगैरे. परंतु जसे सहकार क्षेत्र आसता किंवा एखादी सामाजिक संस्था आसता, ज्या संस्थेन भितर सरल्या उपरांत आपल्या बुद्धीचो वापर करून, आपल्या जे ज्ञान आसा त्या ज्ञानाचो वापर करून आपल्या प्रभागाचो, आपल्या गांवाचो आनी आपल्या पर्यायान आपल्या राज्याचो आनी देशाचो विकास करपाचो प्रयत्न प्रत्येक जाण करता आनी करूंक जाय. हांव 40 वर्सां पयलीं नगरसेवक आसलो आनी तेजे पयलेंच जे लोकनियुक्त मंडळ निवडून येयल्ले, त्या नंतर दुसऱ्या मंडळान म्हाजो आस्पाव आसलो आनी त्या वेळार पक्षीय पातळीचेर निवडणूक जाली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो एक हांव उमेदवार आनी दुसरो पक्ष आसलो तो UG किंवा युनायटेड गोवन्स. त्या वेळार म्हापशान आसले 13 वॉर्ड, 13 प्रभाग आनी ह्या 13सून 8 जाण मोगोचे येयले आनी 5 जाण UGचे येयले की युनायटेड गोवन्सचे निवडून येयले. सांगपाची मजा म्हणल्यार जरी 2 पक्षाचे प्रतिनिधी म्युनिसिपालिटीन आसले तरी आमी निर्णय घेता आसतना सगळीं जाण एकमतान घेताले. जर विरोधकांचें कितें आसलें तेचें आयकून घेवप आनी तें बरें आसलें तें एक्सेप्ट करप आनी म्हापशाच्या विकासा खातीर काम करप अशें आमचें ध्येय आसलें. म्हण केन्नाच डिविजन ऑफ वोट जालें ना. त्या वेळार आमचे नगराध्यक्ष आसले स्वर्गीय मोतीलाल बांदेकर, तेंच्यांनी सगळ्यांक वेवस्थीतपणे हाताळ्ळें आनी त्या खातीर त्या वेळार केन्ना अविश्वास ठराव येयलो ना किंवा कामगारांनी सुद्दां म्युनिसिपालिटीचेर मोर्चा हाडलो ना, आमकां पगार मेळना आनी पगार वाड जाली ना म्हणून. सगळ्यांक वेवस्थीत न्याय दिवपाचें काम त्या वेळार आमच्या MGच्या म्युनिसिपालिटीन केल्लें. त्या वेळार नगरसेवकांक कसलेंच मानधन सुद्दां 10 पयशे कोणाक मेळनासलें मानधन. तरी सुद्दां स्वयंस्फूर्तीन प्रत्येकान आपलें योगदान दिलें आनी म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी आज दिसता तेचो थोडोसो भाग तरी आमी त्या वेळार करूंक शकले. आमचो उद्देश कितें आसलो की सहकार क्षेत्रांत किंवा सामाजीक कार्यान जशें आमी काम करता आनी जनसेवा करता तशीच जनसेवा म्युनिसिपालिटी निवडून येयल्या उपरांत करची, ह्या हेतून त्या वेळचे आमी नगरसेवक काम करताले. आमच्या वांगडा आसले आमचे मानादीक बाब सुरेश आमोणकर, आमचे रामकृष्ण डांगी, मोतीलाल बांदेकर, ग्रासिंदा ब्रागांजा, सगळे शिक्षक आसले भोवतेक. आनी आमची वृत्ती आसली ही समाज सेवा. अशी आमी 5 वर्सां काडली. आमचें कार्य बरें चलता म्हणून सरकारान आमकां त्या वेळार 1 वर्स एक्सटेन्शन दिलें. अशा पद्दतीन काम केलें. पण आज म्हाका वायट दिसता पळोवपाक की पालिकेन निवडून येयलो की तो नगरसेवक 6 म्हयन्याच्या भितर तेज्या कडेन मोटरसायकल नासली जाल्यार मोटरसायकल घेता, गाडी नासली जाल्यार गाडी घेता. खंयचे पयशे येता कोण केन्ना विचारिना. पयशांच्या आशेन भरपूर पयसो करपाचे दृश्टीन आज इलेक्शनाक लोक उबे रावतात. हें दुख्ख दिसता. आनी निवडून येयल्या उपरांत तेंच घडटा.
आणि आमचे जे विद्यमान सरकार आसा त्याचं हेचेर नियंत्रण ना आणि बहुतेक म्हाका दिसता तांकां पुश्टीच आसता ह्या वॉर्डान अशें करतले इतक्या लाखांचो प्रोजेक्ट आसा हो केल्या उपरांत तुका इतकी पर्संटेज हे जे पर्संटेजी ठरल्यात तितूनच आपल्या प्रदेशाची आपल्या ह्या म्हापशाची वाट लागता. प्रत्येक जाण पळयता हें डिसिजन घेतल्यार म्हाका कितें मेळटलें, म्हाज्या प्रभागान हांव कितें काम करूंक शकतलें ह्या पयशांनी. म्हणजे तो आपले पयशे मोडिना, सरकारचेच पयशे असतात, परंतु लक्ष आसता पयशांचेर. आयज ह्या वृत्तीचे नगरसेवक आसतले जाल्यार पळयात तुमी, जे उमेदवार आतां आसात त्या उमेदवारांक तुमी चांचपून पळयात, तांकां प्रश्न विचारात. उमेदवार जे निवडणुकीक उबे रावले ते कितें करतले, स्वताचो प्रोग्रेस करतले काय आपल्या प्रदेशाचो आपल्या वॉर्डाचो करतले, हें म्हत्वाचें आसा. आनी आतां हांव काय ताका एकटो कांय करूंक शकना, ताका जबाबदार आसा आमचे मतदार. मतदारांनी ठरोवंक जाय त्या उमेदवाराची पयलीं तेंच्यांनी चांचपणी करची, तेजी परिक्षा घेवची, तेजी वृत्ती पळोवची, वो फक्त पयशेच खावंक वता काय हो म्हापशेंच कितें बरें करतलो काय हेचेर विचार करचो आनी लोकांनी मतां दिवची अशें म्हाका दिसता. एक गोष्ट बरी सांगली की जो कोण उबो रावता इलेक्शनाक तो कित्या खातीर तेजें इंटेंशन कितें आसा हें पळोवप भरपूर गरजेचें आसा. आनी भाईन जशें म्हळें की ते जेन्ना नगरसेवक आशिल्ले तेन्ना एक कितें तरी काम करपाचें आनी बोल्सान कांय पडना जाल्यार उपकारता, पूण आमी सगळ्यांनी ह्या आमच्या म्हापशा खातीर काम करपाक जाय ह्या रितीन काम केलें. आयज ती खंय तरी जी एक एटॅचमेंट आहा म्हापसा खातीर किंवा एक समाजा खातीर किंवा आपल्या वॉर्डा खातीर आपल्या प्रभागा खातीर ती कमी जाता अशें दिसता भाई तुमकां? हय, डेफिनेटली. आनी हेका जबाबदार आसात आमचे राजकर्ते, राजकारणी. तेंच्यांनी सुरवात केल्या 1981 पासून म्हाका दिसता की भ्रश्टाचार नांवाची कीड गोंयांक लागली आनी ती कीड सुरू केली पयलीं काँग्रेस पार्टीन. आनी ही कीड मारपाचें काम म्हाका दिसना कोण करता असो. बाबडे आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी म्हणटात की भ्रश्टाचार आसचो ना, झिरो करप्शन, तेंचें ध्येय आसत, परंतु तेंचे जे शिष्य आसात तेंचे चेले आसात ते करतात जाल्यार तेंच्यांनी तेजी तपासणी करची. खरोखर आपल्या प्रदेशाचें काम करतना मनान तें इंटेंशन आसचें न्ही की आपूण कितले पयशे हेचेर मेळयतलो काय म्हणून. आज निवडून येतल्या प्रत्येकान इंटेंशन जर दवरीत, आपले ध्येय दवरीत की आपण कितेंय करून ह्या 5 वर्सांत म्हापशाचो कायापालट करतलो अशें जर जायत जाल्यार नक्कीच सुदारणा जातली. आमचे कडेन हांगासर रवींद्र भवन जावंक जाय आसलें अशी मागणी गेली 30 वर्सां आमी करता. रवींद्र भवन ही म्हापशांत गरजेची गोश्ट, म्हापशेकारा खातीरच न्ही, तमाम बार्देशांतल्या कलाकारा खातीर. परंतु हांगा राजकारणाची कीड, स्वार्थाची कीड अशी रुजली. त्या किडीक लागून ज्या जाग्यार हे रवींद्र भवन जावंक जाय आसलें तें जालें ना. आनी आज वाट पळयता आमी ह्या जाग्यार जातले त्या जाग्यार जातले म्हणून. खेड्यापाड्यान रवींद्र भवनां जालीं, सांखळे रवींद्र भवन जालें, वास्कोन 2 रवींद्र भवनां जालीं, मडगांवान जालें. आनी म्हापशा सारक्या कलेच्या प्रांगणांत जर रवींद्र भवन जायना तर कलाकारांनी खंय वयचें? कलाकार बाबडे रडटात आमकां जागो ना म्हणून. खंय तरी मागीर सामाजीक संस्थांनी सभागृहांनी ते आपले प्रॅक्टिसी घेतात आनी वर्ग घेतात आनी कितें करतात, पण हेचो विचार राजकारणी करिनात. एक गोष्ट तुमी म्हळी की कायापलट जावपाक जाय. तुमकां कितें दिसता म्हापशांत सद्या मेजर प्रॉब्लम्स जे आसा जे सॉल्व जावंक ना किंवा अशें जावपाक जाय आशिल्ले अशे खंयचे प्रॉब्लम्स आसा, कितें आसा म्हापशांत? मेजर प्रॉब्लम सद्या आसा म्हटल्यार व्हेहिकल पार्किंग्स. वाहनां पार्क करतलो जायत जाल्यार म्हापशांत जागो ना. म्हापशांत जागो ना म्हणजे तमाम तसो जागो आहा. बाजारांत जर आमी येयले, कित्याक म्हापशा बाजार हें सेंटर, कमर्शियल सेंटर, आनी हांगासर तरेतरेचे लोक तरेतरेच्या कामा खातीर येतात, पण आपली गाडी किंवा स्कूटर, मोटरसायकल पार्क करता जाल्यार जागो ना. 10च्या उपरांत येत म्हापशांत जाल्यार सगळें पॅक आसता. स्कूटर खंय दवरची. कालच हांव गेल्लो सेंट्रल बँके कडेन एका बायलेचें कितें काम आसलें, तिका बाबडे घेवन गेलो काम करतलो म्हणून. गाडी दवरतलो जाल्यार म्हाका 15 मिनटां वॉल्त मारचें पडलें खंय दवरूं काय म्हणून. अशी परिस्थिती आहा म्हापशांत. पण हेचो विचार नगरसेवकांनी करूंक जाय न्ही. पार्किंग करता म्हणून 10 वर्सां पयलीं पासून आमचे कावन्सील सांगतालें, परंतु योजना जाली ना. मल्टी स्टेज पार्किंग, बिल्डिंगेन 4-5 फ्लोरचेर पार्किंग आमी करतले अशी तेंची कल्पना आसली, पण आजून तेची बुनयादय घातली ना.
आणि ते जायचे मग जागो एक्वायर बीन केला ताका जागो एक्वायर करून ना जे आता टॅक्सी स्टँड आसा त्या टॅक्सी स्टँडारच तेंच्यांनी मल्टिपल पार्किंग करपाचें ठरयल्लें पण तेजें कांय घडलें ना पयशा खातीर काय कितें हांव नकळो. दुसरी आमची म्हत्वाची गजाल जी आसा ते मार्केट आमच्या जे मेन मार्केट बाजारात जे आसा ते मार्केट बांदलेलें पुर्तुगीज काळात म्हणजे सादारण 60 सुमार ते कंप्लीट जाला आसतलें. 61 आमी स्वतंत्र जाले आणि आमकां तशें म्हटल्यार आमच्या भारत सरकाराक किंवा आमच्या गोंयच्या सरकाराक हे सामकें बांदलेलें करकरीत मार्केट मेळ्ळें आणि तेंच्यांनी ते नियोजनबद्द बांदलेलें. हांव तेन्ना एक 10-11 वर्साचो आसतलो. नियोजन पद्दतीन बांदलेल्या मार्केटान बाबा एक मेटलची दुकानां एकाच लायनीक आसतालीं. चामड्याच्यो व्हाणो जायो जायत जाल्यार ताका एकच एक लायन आसली. भांगराचें कितें घेतलें जाय जाल्यार भांगराची दुकानाचीच लायन आसली. कपडे घेतले जाल्यार कपड्यांच्या दुकानाचीच लायन आसली. भुसारी कितें वस्तू घेतले तांदूळ गंव साखर कितें घेतलें ते भुसारी दुकानां आसली. अशें प्रत्येक क्वॉन्टिटी किंवा क्वॉलिटी जी आसा ती वितरीत करपा खातीर तरेतरेची शॉपां बांदलेलीं आनी कसलेंच एनक्रोचमेंट नासलें. पण गोवा स्वतंत्र जालें आणि पहिल्या 10 वर्सांक कांय घडलें ना व्हडलेशें. पण त्यानंतर जो फ्लो येयलो भायल्या लोकांचो बिगर गोमंतकीयांचो आनी हांगासर तांकां धंदो करपाक मेळ्ळें आनी धंदो करता आसतनाच हांगासरल्यो ज्यो कमदाच्यो जागे आहात त्या कमदाच्या जाग्यान तांकां बेकायदेशीर घर बांदून रावपाक मेळ्ळें. पोट भरपाक मेळ्ळें रावपाक मेळ्ळें म्हूण तांकां गोंय सोडीन दिसूंक ना. तेंच्यांनी आपापल्या सगळ्या घरच्यांक आनी फॅमिली काडले. आज अर्दे पेक्षा जास्त लोक गोंया भायले आसात आनी ते प्रस्थापीत जाल्यात गोंयच्या चुकीच्या कायद्या खातीर. चुकीचे कायद्या खातीर इतके खातीर म्हणटा हांव मतांचे आशे खातीर कोणूय येतात तांकां तुमी खंय रावा तांकां जाय जाय त्यो सगळ्यो फॅसिलिटी दिल्या आमी. रेशन कार्ड दिलें तांकां आधार कार्ड दिलें आनी जी कार्डां ती सगळे तरेची दिली. कित्या खातीर वोटींग जाय म्हणून. जर रेस्ट्रिक्शन आसता वोट करतलो जाय जाल्यार निदान तेणें बाबा 20-25 वर्सां त्या भागान रावूंक जाय. अभ्यास करून ते कोण कॅन्डिडेट जावं ताका मत दिवंक जाय. पण जाल्यार कितें 6 म्हयन्या पयलीं येयला ताका वोटींग रायट मेळटा आनी तो वोट घालता. ताका कितें खबर आसता तो जो उमेदवार आसता तो कितें दिता ताका तो मत घालता. नगरपालिकेबद्दल उलयता आसतना एक तातूंतलो खास जो भाग येता तो म्हळ्यार मार्केटचो. खंयची नगरपालिका म्हणटा तेन्ना आनी आतां इतल्यो नगरपालिका आमी भोंवता सगळ्यांचो एक इशू आसता की मार्केट सुदारपाक जाय किंवा वेल ऑर्गनायज्ड आसपाक जाय. आयज जेन्ना आमी म्हापसा नगरपालिकेच्या बद्दल उलयता तेन्ना म्हापसाचो मार्केट कितलो इम्पॉर्टंट आसा हें आमच्या पुराय गोंयकारांक खबर आसा. म्हापसा जे आल्दोना किंवा थिवे किंवा पेडण्या सायडींतलो जो भाग आसा किंवा आरपोरा वागातोर किंवा कलंगूट ह्या सायडींतलो सगळे जण लोक जे आसात ते म्हापसा मार्केटान येतात. हे जाले मेजरली येता ते लोक. त्या भायर आख्खे गोंयचे लोक हांगासर व्यापार करपा खातीर येता कारण खूब पयलीं पासून म्हापसा मार्केटाचें तशें एक नांव आसा आनी तशें व्यापार हांगासर जाता. तेजें कारण म्हळ्यार म्हापसा रिवर जी आशिल्ली अजुनूय आसा तातूंतसून जावपी ट्रान्सपोर्ट इतलो बरो पडटालो आनी ह्या खातीर म्हापसा मार्केटाची खूब इम्पॉर्टन्स आसा. पूण आयज कशे रितीन आसा मार्केट किंवा नगरपालिकेचो ओवरऑल जर आमी विचार केलो जाल्यार कितें आसा हे विचारपा खातीर आमी एक मार्केटान एका व्यापारी कडेन आयिल्ले आसा जे प्रतिश्ठीत एक नागरीक आसा अमर कवळेकर. सर वेलकम टू द शो. सगळ्यान पयलीं सर एक पयलो प्रश्न इतली वर्सां म्हाका दिसता हे शॉप खूब पयलीं पासून तुमचें कितली वर्सां जाली शॉप? 60 वर्सां जाली. 60 इयर्स म्हणजे जितले आमचे लिबरेशनाक जाले तितले शॉपाक जाले म्हणपाक काय ना. तुमी ल्हानपणा वचून पयला आसतले चेंजीस जाताना हांगासर कितें दिश्टी पडटा मार्केट बदलतना पयला तुमी? तशे पयशे जाल्यार चड बदल असो कांय ना. पयशे जाल्यार हांव 15 वर्साचो आसतना सुद्दां ह्या दुकानाचेर हांव येयला. त्या पासून हांव पळयत येयला की सुदारणा अशी हांगा कांय जायना. कळ्ळें. आमी आतां म्हणटात पळय म्हापसा मार्केट आमच्या ते हेजेर मॅपाचेर आहा. कोण ट्युरिस्ट येता पळय म्हापसा मार्केट म्हणून पळोवंक येता. पूण पळोवंक येशीत न्हू अशी सुविधा अशें बी कांय ना. इवन लिफ्ट्सान सुद्दां पळयशीत न्हू पळयत जाल्यार सगळे कडेन घाण आसता.
तरी टॉयलेट आतां पे टॉयलेट जाला नाल्यार अशें आमकां आदीं प्रॉब्लेम आसताले लोक विचारताले टॉयलेटीक खंय वयपाचें आमी तांकां हांगा चल बँकेन चल बी अशें धाडटाले आतां एक पे टॉयलेट जाला तो एक मातसो बरो आहा पूण इट्स नॉट वेल मेंटेन थोडे कितें पयशे दिवंक तयार आसता पूण ते घाण बी नाइलाजान लोक थंय वयता हे टॉयलेटीचो प्रश्न जालो सर मार्केट जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना आतां भितरलो जो भाग आसा आतां आमी खूब भायर आसा हांगासर तरी ओके आसा पण भितरलो समजा कितें जालें जाल्यार थंय एम्ब्युलन्स किंवा फायर ब्रिगेड वचपाक अशी अजून कारण जागा बीन किंवा स्ट्रेट रोड असो अजून काय येना ना कंजेक्टेड आसा हय न्हू आदी पासून आदी म्हणजे एक वर्सा पयलीं लॉकडावन पयलीं तशें एक केल्लें की रातचे सगळें सामान व्हरप तेंच्यांनी तुमी बसा सकाळीं पूण रातचे तुमी व्हरा पूण आतां ते परत ते एरे म्हाज्या मागले येयले परत ते रातचे थंय सामान दवरता फाल्यां समज कितें थंय उजो पेटलो कितें कांयच ना ते समज दुकान पेटोवन वयतले अशी परिस्थिती कळ्ळें तुका पूण म्हाका एक सांगा हाजेर म्युनिसिपालिटी काय एक्शन घेना अजून म्युनिसिपालिटी तात्पुरती घेता एक्शन घेता परमनंट ना समज फाल्यां कितें ताका एक 50 रुपया काडून दिले तो उगी रावता अशें म्हणजे हांव वैयक्तीक अशें उलयना पूण अशें घडटा हांव कोणाक ब्लेम करिना कळ्ळें आनी एक पॉयंट आसा हांगासरलो तो म्हाका दिसता ट्राफीक किंवा पार्किंगेचो ते प्रॉब्लेम हांगा आसात तुमकां चालूच आसता आतां कितें जाला पार्किंग आतां पे पार्किंग म्हणून जाला ह्या अर्थान एक थोडे न्हू कंट्रोलान येयल्या हय पळय आतां भायर तो भुरगो 10 रुपया घेता 20 रुपया घेता आनी ताका टायमींग आहा 2 वरांक तुका 10 रुपया समज 2 वरां वयर जाता जाल्यार 20 रुपया पूण लोक एग्री जाता कित्याक आतां अशें जालें आहा की तांकां पार्किंग मेळना म्हाका एक फॉरेनर मेळ्ळो आपूण 10 न्हू 50 रुपया दिता पूण आपणाक पार्किंग मेळ्ळें अशी परिस्थिती पूण आतां कितें जाला आमचो म्हापसा जो आहा पळय मार्केट टिक्केच उरला ते वायट जावंक ना कळ्ळें तो वायट तर जाल्लें न्हू आतां समज आतां फाटी ते कदंबा आतां आसा पळय ते मोडून ते पार्किंग करपाचें आनी स्टँड आहा पळय तो फुडें व्हरपाचो म्हणून आसलो ते तर जायत न्हू तो पार्किंगची आमची समस्या एक आनी तूं यो मार्केटान जाय ते शॉपिंग कर वॉकिंग न्हू ते वॉकिंग ते आतां पणजे कशें गाडी दवर तुका थंय वयचें पडटा एक माण हांगा एकटो माण तशें पूण आमचे हांगा वेल म्हणजे आतां पळय कपडे जाल्यार कपडेच मेळटले आयदनाचें दुकान आयदनाच मेळटले सोनाराचे जाल्यार सोनाराचे थंय मेळटले पूण मोडक्यो म्हणजे मातयेच्यो बी ते एक स्पेशल थंय मार्केट आहा अशें वेल ऑर्गनायज आहा म्हाका सांगा ती उरला खंय कारण जो पार्किंग जो लॉट जावपाचो आसा म्हणटा न्ही तो एक्चुअली तो प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय अशें तुमकां दिसना तो जावपाक जाय बेगीन न्हू आमकां कितें मेन तो स्टँड जावपाचो आसलो बस स्टँड ते आतां फाटीत कितें तेंच्यांनी परत हें केला पूण तो तर जायत न्हू तर हे तुमकां हो स्टँड थंय वयतलो आनी तितकी स्पेस आमकां पार्किंगाक यूज करूंक मेळटली आनी लोक वॉकिंग येता न्हू आनी ते वाड आहा 2 कडेन वाड आहा लोक येता वयता चालूच आसतले ते प्रॉब्लेम ना भायल्या रस्त्या वयलें पार्किंग कमी जातलें हय आनी बरें हें जातलें म्हणजे हांगा एक कंडस्ट आतां पळय एका वर एक दवरता एक एकदां गाडयो ते आसा पार्किंग पळय तेजे वर आनीक एक दवरता पूण ते हय डबल जाता पूण मागीर ते कोण मागीर झगडी करतात कितें करता पूण ते तितके कमी जातले कळ्ळें एक प्रश्न असो आसा आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा नगरपालिकेचे उमेदवारूय एका वॉर्डान 6-7 सुद्दां रावलेले आसा कितें दिसता तुमकां कारण लोकांनी मत मारतना खूब चिंतपाक जाय ह्या फावटी की बाबा फुडें बरो करतलो ताका आमी निवडून हाडपाक जाय कितें दिसता तुमकां म्हाका दिसता की हे पळय लोकांनी विचार करूंक जाय आनी नवीन फेस अशें हाडूंक जाय की जो मनीस खरेंच आमच्या खातीर कितें तरी करतलो थोडे अशे लोक आहा पळय एक तात्पुरती एकदांच मतां मागून येतात आनी मागीर तुका ते दिसात ना कळ्ळें तुमकां पूण तशें एक लोकांनी विचार करूंक जाय हो मनीस खरोच काम करतलो आमकां कितें ते बेनिफीट मेळटले काय कितें म्हणून आनी म्हाज्या हिसपान कितें नवीन कोण येतात पळय उमेदवार तांकां एक संदी दिवपाची आनी पळोवपाचें की बाबा हे कितें करतात ते आदल्या पेक्षा बरें करतात म्हाका अनुभव आहा की नवीन फेस येयत जाल्यार ते बरें करूं शकता कित्याक नवे विचाराचे असतात पळय ते भुरगे म्हाका दिसता नवीन फेसीस तुमी सारकें सांगलें की यंग भुरगे आसा तांकां चान्स मेळपाकूच जाय तांकां फुडें हाडपाक जाय तांकां प्लॅटफॉर्म बरो मेळपाकूच जाय पूण एक एकदां अशें जाता की पॉलिटिकल लिडर्स जे आसता तेंच्या इन्फ्लुएन्सा सकयल्यूय थोडे भुरगे असतात ते कशे टॅकल करतले मागीर कितें दिसता तुमकां कारण तुमी पळयल्या म्हापसा बदलतानाय पळयला लोक उमेदवार रावतानाय पळयला काम करतानाय पळयला बरोबर आतां हे भुरगे म्हणटा पळय थोडे ते अंडर थोडे पार्टीचे आसता थोडे आतां पळय कोणाक तिकेट मेळना ते इंडिपेंडंटूय रावूं शकता पूण कितें जालें फाल्यां समज इंडिपेंडंट समज येयले परत तांकां पार्टीक जॉयन जाय पडलें पार्टी शिवाय तांकां कांयच करूंक मेळचें ना कित्याक तूं म्हणटलो आमचो कोण न्हू कित्याक तुजें आपूण कांय करूं शकना म्हणटा तो ऑटोमॅटीक खंयच्या तरी पार्टीक जॉयन जाता मागीर
तेजेर तेजो हे ना आनी आमचो हे काय ना अशें जालां. बरोबर. पूण चिंत दितना मतां सारकी दियात, तुमचे विचार करून दियात इतलेंच सांगपाक सोदता. कारण तुम्ही म्हापशाचें म्हत्व सगळ्यांक खबर आहा. म्हापशा येवपी इतले लोक आसा आनी खास करून म्हापशाचे लोक म्हापशा कशे तरेन भोंवता, कशें आसता हें सगळ्यांनी पळयलां. सो ह्या फावटी मत मारतना कोणी जशें सरान म्हळें की यंग भुरगे जाल्यार यंग भुरग्यांक सुद्दां मतां मारतना तेजे विचार कितें आसा, तांणी हें पयलीं कितें केल्लें आसा काय बेश्टोच स्टायली मारपाकूय उबो रावता अशें खुबशे भुरगे आसता. फक्त स्टायली मारपाक आनी शाणपणां सांगपाकूय. सो तशे भुरगे जर आसा जाल्यार तुमी कितें करतले हे विचार करात. बट येस, नवीन फेसीस येवपाक जाय आनी यंग भुरग्यांक चान्स मेळपाक जाय. हो पॉयंट खरेंच तितलोच बरो आसा. सर थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो म्हणून. थँक्यू. नमस्कार. वदळच्यान आमी मार्केटा बद्दल उलयताले आनी आयज प्रत्यक्षान आतां सद्या ह्या वेळार आमी मार्केटान आसा आनी हो फुलाचो बाजार हांगासर जंय फुलां मेळटा आनी फेमस आसा. म्हापसान फुलां जाय जाल्यार ह्या बारीकशा एका कॉम्प्लेक्सांनी येतात. पूण हाजे बद्दल चड उलोवपा खातीर कारण हे हांगासर साधन सुविधा सुद्दां मेळप भरपूर गरजेचें आसा आनी खूब वर्सां जालीं हें अशेंच आसा. हांव कितलींशींच वर्सां जाल्लीं पळयता. सो हाजे बद्दल चड जाणून घेवपा खातीर एक मानेस्त आमचे बरोबर आसा. तुमचें नांव भाई? पांडुरंग सावंत. पण म्हाका सांग, हें मार्केट तुमी खूब पयलीं पासून पळयलां आसतलें. कितें सारकी साधन सुविधा मेळटा तुमकां, कितें दिसता? जे मार्केट एक्चुली हे बाजार स्टार्ट जाल्लो तेन्ना पासून आहा. हे पोर्चुगीज गोवमेंटान बांदलेलें आनी म्हाका जवळ आतां मार्केटान एक 30 वर्सां जालीं बाजारान हांव आसा आमचें दुकान हांगासर. आनी मार्केटान व्हडलेशे चेंजीस कांय जावंक ना. कितल्याशाच वर्सांनी लोकांच्या रिक्वेस्टांचेर पोरू हेजे पत्रे बदलल्यात. बदललेले आहा पत्रे. पत्रे ते पवा आसले ते म्हणजे. पण तुमी वयर दिसता हांव गैरांव आसा, हांगा केन्ना पेंटींग जावंक ना, केन्ना साफ सफाई जावंक ना, कांयच जावंक ना एक्चुली. आनी इनडिसिप्लीन पळय आतां कचरो बी पिकअप जायना. हाली कचरो मातसो पिकअप बरो जाता. थोडेशे आमचे विक्रेत्यांचे हें आसा आनी काडटात आनी दवरतात. काडटा आनी दवरता आनी मिस्टेक तेंची म्युन्सिपालिटी डिसिप्लीन मेंटेन करिना. ऑर्गनायज चडशें कांय ना. दुसरी गोष्ट तुमी हांगासर जेन्ना आमी म्हणटा की हांगासर चडशा प्रमाणात बायलां असतात किंवा जायते जाणटे असतात. सो तांच्या खातीर मेजरली आनी एक गोश्ट लागता ती म्हळ्यार वॉशरूम किंवा टॉयलेट. तीच वेवस्था सगळी हांगा सारकी आसा? ना, हांगासर बाजारान एक्चुली एकूच फंक्शनल टॉयलेट आहा हांगासर. मार्केटान आसा? हे फ्लावर मार्केटान ना, भायर आसा मडक्याच्या बाजारान. पब्लीक म्हणून असो काय? पब्लीक म्हणून आतां बाजारांत आतां लोक तरी येयलो आनी हें जालें तेका आतां मुतोंग कोट करूंक जालें जाल्यार पयशे फारीक करून थंयसर वयचे पडले तर भितर ते आसा जाल्यार बरें आहा. ना जाल्यार तेका मुतोंग जालो जाल्यार तो कसो मुततलो? आनी एकट्याक आतां 2-4 वेपाऱ्यांक हांगासर 2-4 फावटी मुतोंग जाता. ते प्रत्येक फावटी तेका खंय आसा हे भायर? एक्चुली हांगासर एक 100 मिटर भायर एक टॉयलेट म्हणजे एकूच फंक्शनल टॉयलेट एकूच आसा. खूबदां आमी डिमांड केलो आनी एक टॉयलेट पण जावंक ना. पब्लीक म्हणून कितें तरी पूण घालूंक जाय. हय, पब्लीक म्हणून कितें तरी आसूंक जाय असो म्हाजो विचार आहा. आनीक कितें प्रॉब्लम्स तुमकां हांगासर फेस जातात? ना, एक्चुली टोटल मार्केटान प्रॉब्लम भयंकर आसात. प्रॉब्लम म्हणजे एक्चुली म्हापसा मार्केट हे म्हापशाचें हार्ट. म्हापशान आनी अशें कांयच ना जे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हण किंवा ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन म्हण हे मार्केटूच आसा म्हापशा आनी कांयच ना. आनी चडशे म्हापशेकार हेजेरूच डिपेंडंट आसा. म्हापशाच कित्याक बार्देजांतले सगळे लोक हेजेर आसता. पूण आयज अशी परिस्थिती आहा की हांगासर एका ही एक गाय जाल्या मार्केट म्हणजे दूद काडून काडून म्युन्सिपालिटी व्हरता पूण गायची देखरेख कोण ना, वखदपणूय कोण करिना. सगळे जाणां पोट भरता हेजेर, शेण काडून तेजेर पोट भरता, सगळ्याचेर पोट भरता. पण तिका एक मेंटेनन्स जाय हे कोणाकूच पडलें ना. आतां म्हाका 30 वर्सां जालीं कितले कावन्सील येयले, CP येयले, CO येयले, आमदार येयले, मार्केट इन्स्पेक्टर येयले आनी मार्केट कमिटी येयल्यो पण कांय जायना मेंटेनन्स. फाटीं आमकां मनोहर पर्रीकरान 20 कोटी सँक्शन केल्ले मार्केट रिडेवलपमेंटा. हय, आनी ते पयशे येयले सुद्दां. पण आमची म्युन्सिपल कावन्सील फेल जाली ते युटिलायज करपाक पयशे. पयशे अजून आसा तशेंच आसा अशें देवा खबर. परत गेले आतां गोवमेंट फंड्स ना परत गेल्याय बी आसतले कित्याक म्युन्सिपल कावन्सील टोटली फेल जालो प्लॅन दिवपाक आनी प्लॅन एक्झिक्यूट करपाक. एक प्लॅन काडलो परत तो फॉलोअप कोणी करूंक ना. जे आमचे
इट्स टोटल फेलियर ऑफ म्युन्सिपालिटी एक्चुअली. पयशे हाडलेले लोकांचे मनोहरभाई हांगा येयलो, ताणें मार्केट पळयलें आनी एक 20 कोटी सँक्शन सुद्दां केले, जे मार्केटान पेमेंट्स घाल म्हणलें सांगलें, अंडरग्रावंड वायरींग करया अशें लावंक कळटा तें. म्हणजे खूब सगळें जाल्लें, सगळें म्हणजे टेक्निकली प्रोजेक्ट एप्रूव आसलो, पण तो फुडें फॉलोअप जावंक जाय कौन्सिलरा कडसून. ताका आतां जवळ जवळ 5-6 वर्सां जालीं आतां मनोहरभाई आसतना. मनोहरभाई वचून म्हाका 3 वर्सां जालीं दिसता. तो आसतना आनी टोटल फेल्यूर ऑन पार्ट ऑफ म्युन्सिपालिटी. आनी हितून कौन्सिलरा बरोबरच लोकांची व्हडली मिस्टेक आहा. कित्याक आतां आदी कशें जालें, जशी राजा तशी प्रजा जाताली, पूण आतां कशें जशी प्रजा आहा तशी राजा आसा. जो पर्यंत आमी चिकन आनी सोरो घेवन वोट मारपाचें बंद करचे नात, तो पर्यंत आमकां बरे मनीस मेळचे नात. तुमच्या मार्फत हांव आव्हान करता लोकांक की एक जेन्युनली मतदान करात, विकू नाका मतां विकली काय तुमचो वालोर 0. खूप स्ट्रॉंग मेसेज आहा ही. आमी आयकता आनी ह्या पुरती विसरतली अशी गजाल नाय. आमी पयलीं जशें म्हटलें की जशी राजा तशी प्रजा, पूण आतां जशी प्रजा तशी राजा, हे खूब स्ट्रॉंग स्टेटमेंट आसा आनी जे लिडर आहा ते आमकां रिप्रेझेंट करता. सो आमी जर सारके रावत, जशें बाईन सांगलें की सोरो आनी चिकना खातीर तुमची मतां विकू नाका, मतदान करा, मतं विकणी करूं नाकात, इतलेंच तुमचे कडेन मागता ह्या इलेक्शनाक. आनी सेकंडली तुमकां दिसता तुमी आपलें मत विकलें, जर तुका 5,000 दिले एका मताक, जाल्यार 5,000 डिवायड बाय 5 वर्सां करी दिसाक 2.5 रुपया पडटात. रफली दिसता 2.5 रुपया. आयज 2.5 रुपया तुवें भिकाऱ्याक सुद्दां घातली, भिकाऱ्याक तकली वयर करून सुद्दां पळोवचो ना, देव बरें करूं सुद्दां म्हणून 2.5 रुपयांक तुज्या त्या 2 रुपया 40 पयशे एप्रॉक्सिमेट पडटात. 5,000 विकले तुवें मत जाल्या, मागीर तुमची किंमत तुमी ठरयात. दिसाक 2.5 रुपया आयज भिकारी घेना. आयज भिकारी कडेन 50ची नोट घालीत ना जाल्यार भिकारी तुका देव बरें करूं म्हणटा. 10 रुपया घाली जाल्यार तकली वयर करून पळयता कोणी आपले 10 रुपया दिले काय म्हणून, तो तुका आशिर्वाद दिना. आनी तुमी एक 5 दिसाक 2.5 रुपयांक तुमचें जर मत विकलें, 2.5 चड सांगता तुमकां, 5,000 तुमकां मेळनात. 1,500 कितें मेळटा ते घेतात तुमी, पण ते 5,000 अख्खी. आनी तुमकां मागीर रायट उरना कितें करपाक, लोकां कडेन डिमांड करपाक. तो विकती घेतले मतां, हे सोल्ड बॉट ह्या वस्तू जेन्ना विकत घेतले काय तूं जाय तशें कर, तो आपल्या पावराचो मिसयूज करता. इज नॉट लायबल टू सर्व यू. तेजी मिस्टेक तेजी ना, तेजो पयसो तुमी वायट करून दितात. तो मागीर ताका तुमी लायसन्स दितात चोरपाक किंवा करप्शन करपाक. हे तुमचें करप्शन जे पर्यंत पब्लीक करप्शन थांबयना आपलें, तुमकां बरो कॅन्डिडेट मेळचो ना आनी आमचो गांव देश असोच उरतलो. 5 वर्सां गाळी सोन कांयच फायदो ना. जेन्ना जो पर्यंत तूं आयज सारके मनशाक वोट दिना, बऱ्या मनशाक तूं उबो रावपाक प्रोत्साहन दिना, आयज बरो मनीस उबो रावंक सोदिना, कित्याक ते कडेन मनी पावर नासता. तुमी रातचे इलेक्शनाच्या आदले 2 दिसा धुम्मशाण घालता पळय ते ताका घालपाक जायना म्हणून तो बाबडो पयसूच रावता. आनी जाका कितें इलेक्शन जो धंदो करपाक जाय पळय, तो आमी कशे वेपारी इन्वेस्टमेंट करता, रिटर्न सोदता, तशें ते तुका इन्वेस्ट करता, तो रिटर्न काडटा. मागीर तुमी रडो नाकात, रस्ते सारके जावंक ना तुमचे, मेडिकल फॅसिलिटी सारके नात, मार्केट क्लीन ना, कांयच रडो ना. जो पर्यंत बऱ्या मनशाक वोटींग करिना तो पर्यंत तुमचें कांयच जावपाचें ना. म्हाका दिसता खूब बऱ्यो मेसेजी मेळटा आयज आमकां. आनी भाईन जशें सांगलें की त्यो गजाली परत रिपीट करिना, कारण एकूच गजाल सांगता, तुमचें मत परत एकदा मत विकू नाकात, तुमचें मतदान करात, बऱ्या मनशाक निवडून हाडा, प्रोत्साहन दियात. एक सर तुमचो दिसता तुमच्या वॉर्डान, तुमच्या प्रभागान जर बरो मनीस आसा जाल्यार ताका प्रोत्साहन करा तुमी की तूं राव फुडें, आमी तुज्या वांगडा आसा, ताच्या वांगडा रावन ताका निवडून हाडून बरी कामां करून घ्या. इतलेंच तुमचे कडेन मागता. बाई थँक्यू व्हेरी मच, तुमी टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. थँक्यू. जेन्ना म्हापसान येता न्ही आमी, तेन्ना आनी एक गोश्ट जी म्हाका पर्सनली खूबदां पळयता तेन्ना अशें दिसता की ही अपग्रेड जावपाक जाय, ती म्हळ्यार हांगासरली म्युन्सिपल लायब्ररी. म्हाज्या फाटल्यान जी लायब्ररी दिश्टी पडटा, इन द इयर ऑफ 1883 ही हांगासर लायब्ररी केल्ली. अशें म्हणटा की ओल्डस्ट लायब्ररी, आनी ही प्रिजर्व करून ती परत एकदा बऱ्या तरेन मेंटेन करपाची गरज आसा. आनी ही म्युन्सिपालिटीच्या अंडर येता जाल्यार ती बऱ्या पैकी जावपाक जाय आशिल्ली इतल्यान, कारण इतली ओल्डस्ट लायब्ररी जेन्ना हांगासर आसा जाल्यार ती एक म्हापशाची शान आनीकूय वाडयता अशें म्हाका दिसता. जायते ट्युरिस्ट किंवा इंडिया भायले जेन्ना लोक येतात तेन्ना असल्यो गजाली पळोवपाक जाय सोदतात, आनी त्यो जर आमी बऱ्या तरेन राखून दवरीत आनी तांकां दाखोवपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार आनीकूय बरें जातलें. जे कावन्सील आसतले, म्युन्सिपल कावन्सील जे नवे येतले, तांच्यांनी हे लक्षान घेवन हाजें रिनोवेशन किंवा ते प्रिजर्व कशें करून दवरतले हाजेर लक्ष घालपाक जाय.
म्युन्सिपालिटी रिलेटेड जेन्ना उलयता तेन्ना उदलच्यान आमी खुबश्यो गजाली आयकल्यो, पार्किंग रिलेटेड किंवा मार्केट रिलेटेड, बस स्टँड रिलेटेड, अश्यो खुबश्यो समस्या आसा ज्यो आमी एक्सपेक्ट करता की ह्यो सगळ्यो जावपाक जाय. बट बेजीक सुद्दां आमी जेन्ना म्हणटा रस्तो किंवा रस्ते सायडीकली ड्रेनेज सिस्टम किंवा लायट, ह्यो सुद्दां तितल्योच मॅटर करता. कारण आमी ह्या म्हापसान जे लोक रावता ते हांगासर रातचे येता वयता, ह्यो सगळ्यो गजाली खूब इम्पॉर्टंट आसा. आनी एक मानेस्त आसा आमचे बरोबर. बाई तुमचें नांव पूर्ण? ॲडव्होकेट महेश जयसिंगराव राणे. बाई म्हाका सांगा की तुमचें एक्सपेक्टेशन कितें आसा म्युन्सिपालिटी कडेन? म्युन्सिपालिटी म्हटल्या उपरांत नगरपालिका कितें दिसता तुमकां? नगरपालिका म्हटल्या नंतर पालिका म्हणजे एक पालक कसो, आणि त्या पालकाच्या अंतर्गत नगरसेवक हो जो कॉन्सेप्ट आहा, हो कॉन्सेप्ट पयलीं एक 30-40 वर्सां हो कॉन्सेप्ट आसलेलो. आयज अशी परिस्थिती आहा की नगरसेवक एकदां निवडून येयलो की ताका दिसता की आपूण ह्या नगराचो मालीक, 5 वर्सां म्हाका कोण हात लावंक शकना. ही जी भावना आहा पळय, ही भावना आतां वाडत चल्ल्या आनी मनशाची मानसिकता वेगळ्या पद्दतीन चलपाक लागली. हेचें कारण अशें की ह्या नगरपालिकेन निवडणूक जिंकपाक लागून जी कितें प्रक्रिया आसा, मागीर सरकार दरबारी जी मशिनरी आसा, जावं सरकाराच्या विरोधान आसा तो मशिनरी वापरूं शकना. सरकारान जो आसा सरकाराचो घटक म्हणून, सरकाराचो त्या पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून जेन्ना निवडणुकीक लडटा तो तेन्ना सामदंड सगळे वापरता. आनी हेका तोडीस तोड म्हणिना फुडें विरोधक बरो सुद्दां जरी उमेदवार आसलो जाल्यार तेका तें अपेक्षीत काम करचें पडटा जबरदस्तीन, कित्याक तेका तें हें लेवल हाडटलो जाल्यार. म्हणिना फुडें आयज परिस्थिती अशी आसा की जनतेन हेचेर पुनश्च एकदां विचार करपाची गरज आसा. प्रत्येक नागरिकान ज्या नगरान जे नागरीक रावता, आज जर तुमी पळयशात जाल्यार मोठी समस्या म्हणजे सिनियर सिटीजन, जे आई वडील दर्जाचे जे लोक आसात, जे रिटायर लोक आसा, तांकां शहरान एक 5 मिनटां बाबा बाजारांसून वचून येयलो आनी कितें भाजी सांजच्या टायमार हाडली जावं कितें पासय मारली आनी एका जाग्यार बसतलो आनी एक आपल्या मनशा कडेन जर 2 गोश्टी उलयतलो जाल्यार जागा उपलब्ध ना, तांकां एक प्लॅटफॉर्म ना. जाणटी तशीच महिला आसात जेंच्यांनी अनेक वर्सां आपल्या सेवा दिल्ली आसा अनेक क्षेत्रांत म्हणा अनेक हेतून, तांकां सुद्दां आयज प्लॅटफॉर्म ना. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी सांगता की प्रत्येकाक शौचालय जावंक जाय. आयज तुमकां म्हापशा शहरान शौचालय ना. म्हणून तर फाटल्या फावटी एक वर्सा पयलीं मोठी चळवळ जाली की तार जी नदी आसा ती दूशीत जाली. ही दूशीत जावपाचें कारण जेन्ना सोदलें तेन्ना सगळें हें घाण पाणी थंय सोडलें वयता. आयज त्या दृश्टीन सरकारान जावं नगरपालिकेन कसलीच गोश्ट करूं ना बाबा तेचेर हें करूं. म्हणून तर अंदू गणपती विसर्जनाची जागो बदलचो पडलो. ही दुर्दैव परिस्थिती आहा ही म्हापशा येद्या मोठ्या शहरान. आयज हांगा आमकां बोडगेश्वराच्या थंय शेतान खड्डो मारून थंय विसर्जन करपाची ही परिस्थिती निर्माण जाली. फक्त उदक कंटेमिनेटेड आशिल्लें, घाण पाणयान आमी आमचो येदो देव आमी तेजे पुजा अर्चा करता आनी तेका विसर्जन करपाच्या टायमार त्या घाणी पाणयान जे करपाची परिस्थिती निर्माण जाली जाल्यार ही एक म्हाका दिसता म्हापशा शहरान एक दुर्दैव परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनी एकमेव एक नदी, ती नदी आमी सांबाळूंक शकले ना. म्हापसा रिवर, म्हापसा तार निवर ही केन्नाची, थंय पोर्तुगीज कालीन थंय आजुनूय ब्रीज आसा. बरोबर, तो ब्रीज आजुनूय सक्षम आसा. ती नदी म्हाका दिसता पयलीं मार्केटा खातीर यूज करताले, मसाल्याचे ट्रान्सपोर्ट करपाक बीन. सगळे पयलीं थंयसून व्हडी बिडी वयताले, सारक्यो मोठ्या प्रमाणात व्हडी वयताले. म्हणून तो ब्रीज बांदतना सुद्दां त्या पद्दतीन बांदलेलो. आनी जे स्थानीक जे फिशरमॅन आसलेले ते सुद्दां त्या व्हडयेच्या माध्यमासून ते हें करताले. आतां जर तुमी पळयशात जाल्यार संपूर्ण म्हापशा शहराक सर्वात म्हत्वाची म्हणटा ती गटार. आतां सेवरेज 2 वर्सां जालीं सेवरेजेचें काम जाल्यार तें आजून चालूच आसा. आजून कनेक्शन दिवंक ना. कनेक्शनच दिवंक ना आजून कनेक्शन 2 वर्सां जालीं. म्हणजे आतां जेन्ना कनेक्शन दिवपाचो टायम येतलो तेन्ना तें जें काम केलां पळय तें पिड्ड्यार जाल्लें आसतलें. म्हणजे हो डिवेलॉपमेंट आयज म्हापशा शहरान जो डिवेलॉपमेंट आहा, गेली 20 वर्सां बस स्टँड आमी बांदता
काल नगरपालिके निवडणूक अनावन्स जावच्या पयलीं 2 दीस थंय फावंडेशन स्टोन घातलो आनी तें काम कितकें प्रोजेक्ट मोठो आनी 3 कोटीचें काम सध्या सुरू करतले म्हणून कितें करतले 3 कोटीन जातलें कितें. तशेंच अंडर केबल लायटीचो घालपाक आतां आदले दिसा अनावन्स जाल्या म्युन्सिपालिटीची तेच्या आदले दिसा तेंच्यांनी हें केलें. म्हणजे हांकां अपेक्षीत आसा की फाल्यां अनावन्स जाता आदले दिसा आमी हो फावंडेशन स्टोन घालया. पण खंयच्याच गोष्टीचें आजून पासून काम व्यवस्थीत रित्या चालू जावंक ना आनी ह्यो आज पर्यंत आश्वासनां म्हणजे हें तुमकां एक दाखोवप आनी हेका लागून तुमी आमकां मतदान करा म्हणजे ही जी प्रक्रिया आसा पळय ही जी प्रक्रिया पळय ही ह्या फावटी जनतेन बंद करपाची गरज आसा. आनी हेंचेर खऱ्या अर्थान जसो हायकोर्टान आयज सरकाराचेर चाबूक मारला पळय तसो जनतेन जे कोण उमेदवार आसा पळय तेंचेर चाबूक मारपाची गरज आसा. आनी खऱ्या अर्थान जेका तळमळ आसा बाबा ह्या नगराक लागून ह्या हेका लागून आपल्या गांवांक लागून आपूण काम करतलो आपलें योगदान दितलो आपली बुद्धिमत्ता त्या दृश्टीन वापरतलो तेका लागून आज गेली 2 वर्सां पोर्तुगीज कालीन वाचनालय लायब्ररी ही बंद आसा. अच्छा जी लायब्ररी वयर आसा ती बंद आसा आता बंद आसा कंप्लिटली बंद. सरकारान 2 वर्सां पयलीं आदेश काडलो की आमी ती अपग्रेडेशन करता आनी टोटल नॉर्थ गोवाक लागून व्हडली मोठी आमी लायब्ररी करपाची अपेक्षा. आयज 2 वर्सां ह्या लायब्ररी नसल्या कारणान आमचे जे युवक आसा जे विद्यार्थी आसा ते वंचीत आसा. आणि एक गजाल हातूर अशी आसा की ती सगळ्यान ओल्डस्ट लायब्ररी एशियांतली ओल्डस्ट लायब्ररी आनी तिचे जुने थंय पुस्तक आसा पोर्तुगीज कालीन पुस्तकां आसात सगळी तरेची गॅझेटां आसा पयलींची सुद्दां गॅझेटां आसा. अशा पद्दतीची ही लायब्ररी आयज आमी सांबाळूंक शकले ना. 2 वर्सां ही लायब्ररी बंद आसा. सरकाराकूय पडलें ना आनी नगरपालिकेकूय पडलें ना ही वस्तुस्थिती आसा. तशेंच म्हापश्याचें नुस्त्याचें मार्केट म्हापश्याचें वेजिटेबल मार्केट हें जें आसा पळय हें व्यवस्थीत नुस्त्याचें मार्केट जर तुमी सकाळचें पळयशात जाल्यार तें स्वच्छता गलिच्छ आसता सारकें आनी तें अन्न आमी तें नुस्तें आमी घरा व्हरून खाता. म्हणजे तशेंच वयल्या फ्लोराचेर मटन चिकन ह्यो गोश्टी आसा तें सुद्दां गलिच्छ आसा. स्वच्छता ही नाच. आजुनूय म्हापश्या शहरान गार्बेज म्हणटा पळय ती वेवस्थीत ट्रीट जालेली ना. डोर टू डोर ते बाबडे व्हरता पण तें सॅग्रिगेशन जें आसा पळय सुको आनी वोलो कचरो हो आजून पर्यंत कितकी वर्सां हो कार्यक्रम चालू आसा पण त्या पद्दतीन ज्या पद्दतीन जावंक जाय त्या पद्दतीन जावना. आयज म्हापसा मार्केट पार्किंगाक लागून वंचीत आसा. आयज पत्रकार म्हापश्यान मोठ्या पयलीं पासून जाणटे पत्रकार जुने पत्रकार नवीन यंग ब्लड येयला तांकां सुरवातीक एक बरो रूम आसतालो ज्या जाग्याचेर येवन तांकां एक बसपाक जावं तेंचें कितें आसा तें हें करपाक लागून तांकां एक दिवचो म्हणून अनेक वर्सां ही मागणी प्रलंबीत आसा. पण ती सुद्दां मागणी आजून पर्यंत जालेली ना. पण ती क्षमता स्वता खातीर वापरता आनी ज्या जनतेन तेजेर विश्वास दवरून ताका मतदान केला त्या जनतेक साठी तो कांयच करिना. म्हापसा नगरपालिकेचेर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना बदलच्यान वेगवेगळे विशय आमी आयकले आनी ताजेर कशें कितें सुटावे जावपाक शकता हाजेरूय आमी उलयले. जायत्यो गोश्टी बऱ्यो बीन आसा ज्यो आमी उलोवपाक जाय उलयल्या सुद्दां. आयज ह्या आतां जेन्ना उलयता तेन्ना आमचे बरोबर अशें मानेस्त आसा एक यूथ आसा आमचे बरोबर आनी ह्या म्हापसा गांवचे मानेस्त सुद्दां आसा. तांचे कडेन आमी उलोवया. सगळ्यान पयलीं तांचें नांव जाणून घेवया. तुमचें नांव? माझे नाव निहाल शिरगांवकर. निहाल शिरगांवकर. तुमचें? सचिन किटलेकर. राजेंद्र तिरे राजू म्हणटात म्हाका म्हापशान. इलेक्शनाक लढलेलें नाही कंटेस्ट केल्ल्या पयलीं आदले. ओके. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे जे यूथ आहा ताजे कडल्यान सुरू करूंक सोदता. म्हाका सांग निखील तुका कितें दिसता नगरपालिका म्हटल्या उपरांत एज अ यूथ जे कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुका दिसता पुराय जाल्या तुज्यो? कशें आहा की म्हापशान पुराय जावकूच ना. म्हापशान सगळे म्हणजे फॅसिलिटी कमी आनी इश्यू चड भरला म्हापशान. सो केन्नाय लोक वोटींग करतना हे चिंतता की पावर गरजेचो आहा सो कोण पावरान आहा ताका वोट करया. पूण म्हापसा म्युन्सिपालिटी फाटलीं 10 वर्सां जालीं पावरान आहा तरी आसतना तेंच्या कडेन कांयच काम जावंक ना. सो हेचो अर्थ एकूच आहा की
ते लोक जे आमी इलेक्ट करून धाडला ते इनकेपेबल आहा. इश्यूज आसा हांगासर जे टॅकल सारके जावंक ना किंवा तुमकां दिसता की सॉल्व जावपाक जाय? इश्यू खूप हा. आता माझ्या पयलीं सांगलेलें तेणें म्हापशान इश्यू खूप हा. काय डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी आतां कितलीं वर्सां जालीं पळय, डेव्हलपमेंट काय ना. म्हापशान जाल्यार डेव्हलपमेंट आमकां झिरो डेव्हलपमेंट. हेज्या पयलीं एकदां हांवें प्रुडंटाक बोडगिनी एकदां जाल्ली अशीच हेच्यात वॉर्डाचें तें तेन्ना हांवें सांगलेलें की 15चे 20 वॉर्ड केल्ले ते बी फक्त हेंच्यांनी आपल्या मर्जीक लागून केल्ले म्हणून. तेन्ना तूंच आसलो, म्हाका उगडास आसा तो बोडगिनी सांगलेलें. आनी आतांय बी तीच परिस्थिती. आतां हे झगाट्टान फक्त पळय की म्हाजो कॅन्डिडेट थंय घालूंक जाय आनी तो ते सीट येवंक जाय निवडून, हीच वृत्ती आहा. फक्त आतां कोर्टान डिसिजन दिला पळय ते अति उत्तम आसा आनी हेच डिसिजन उरोंक जाय म्हाज्या हिशोबान जाल्यार. कित्याक वो ना तो ना हे ST GST ते सगळें बंद करपाक. फक्त कितें सांगपाचें की कोणें उबो राव येता तो खंयच्याय कास्टचो आसूं तेणें उबो राव, ताका कॅपेसिटी आहा तो उबो रावता. हे अशें जाता आनी हे भानगडी करता आनी आमी निवडून हाडटा पळय ते आमचें कसलेंच काम करिना. थंय गेला जाल्यार तो पळयता आनी तेवटेन तोंड करता. आमी कितें आसता आमी म्हापशाकार म्हणून तुका निवडून हाडटा, तुज्या फाटल्यान आमी फोर्स घेवन घेता. तुवें आमकां कितें दिवंक जाय ह्या अपेक्षा कोण घेवन गेलो तेजें तुवें काम करूंक जाय, विचारूंक जाय बाबा कित्याक येयल्लें तूं, कितें आसा, कितें समज. हें कांय ना, फक्त येयल्लें आसा खोळयो आनी डामर आनी हे डेव्हलपमेंट फाल्यां की हांव सुद्दां करूं शकता. म्हाजो कोण गॉडफादर बरो आहा जाल्यार हांव सुद्दां करूं शकता, पूण हे डेव्हलपमेंट न्ही. आनी एक गोश्ट हातूंत तुमी म्हटलें डामर रस्तो सगळे कितले फावटी एकूच रस्तो कितले फावटी करप? अरे एकूच रस्तो कितल्या फावटी करतलो. तुका कनेक्शन दिता 4 दीस पयलो डामर घातलेलो आतां म्हाका कनेक्शन दिता परत रस्तो फोडटा. म्हणजे हेजेरूच परत मलाही खावपाची कामां आनी कांयच ना. हांगा कितें आसा, हांगा आतां कोण म्हाका फाटलें सांगलो गार्डन केला, तेच गार्डनाक लेप मारला आनी गार्डन केला. मग कितें केलां तूं, खंयचें डेव्हलपमेंट केलां तें ताका. आतां कदंबा कितलीं वर्सां जालीं ते पळयशीत थंयसर वचोन जाल्यार अक्षरशः रोडोंक येता. आमी कोणी येयलो जाल्यार म्हाका कितें रे म्हापशा तुमचें आसा तशेंच आहा, कितें सांगतलो तांकां. ही परिस्थिती आहा म्हापशाची आमची खरी दुर्दैवी. आमी इतले बरे हांगासर मंत्री जाले, कोण आमदार जाले, डेप्युटी सुद्दां जाले, पण कांय ना म्हापशान कांयच ना. इवन CM सुद्दां मनोहर पर्रीकार हांगाच खोल्लेच रावतालो तरी सुद्दां कांय ना. हांव सांगता ओपनली सांगता कांयच सांगना. कितें जालां खरीच गजाल उलयले ही जेन्ना कळटा की बाबा डेव्हलपमेंटा बाबतींत कशें कितें फाटी आसा ते खुबश्यो गजाली जाय आशिल्ल्यो. बस स्टँड म्हणा, मार्केट रिनोवेट करपाक जाय आशिल्लो किंवा अदर प्रोजेक्ट्स डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स. जायते फावटी रवींद्र भवनाची गजाल काडली, ह्यो सुद्दां गजाली आजून पर्यंत अपुऱ्या. काका म्हाका तुमी सांगा तुमकां कितें दिसता? ना हांव सगळ्यान पयलीं म्हापशाकार म्हणून हांव स्वता दुर्दैवी म्हणटा. हे म्हापशाकाराक एक शापूच आहा दिसता म्हाका डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत. कारण एका आमदाराक 25 वर्सां निवडून दिवन सुद्दां आमी 50 वर्सां फाटीं गेले. आज जी गरज आसा म्हणटा ती मेन म्हणजे लोकांक कितें करता, लायट, नळ, संडास, रस्ते, कळ्ळें, कला भवन जावंक ना. आमचे कडेन कांय ना. बेजीक गजाली आमचे कडेन ना. जर एका वरान लायट वयता कितें खंय तर टॉयलेटाक वयतलो जाल्यार आज बायलां मनशाचो व्हडलो प्रॉब्लम आसा. आज 2 मिटराचे हरशीं टॉयलेट जाय आसले. आज आमी स्वतः 60 वर्सां कंप्लीट करतात आनी हे दुर्दैव आमचे आज. 300 कोटी खंय तरी येयला म्हणून आयकता, ते खंय गेले कांय खबर ना. पूण आयच्या सरकारान आमी तरी पळयलें की लोकशाही ना, लोकशाही मेली, हुकुमशाही चड आसा. आज हांव लिस्ट पळयतालो काल, हांवें 2 इलेक्शनां लडयल्यान गेली 25 वर्सां राजकारणान हांव गोंयच्या, म्हणजे बरे कॉन्टॅक्ट्स आहा लोकां कडेन नगरपालिकेचे. तेन्ना अशें दिसून येयलें एक मनीस आपलो ना, आपली बायल, आपलो भाव आपल्याच घरान. हांव अशें म्हणिना की तुमी लोकशायेन सगळ्यांक निवडणूक लडोवपाक अधिकार आसा, प्रत्येकान लडोवचो. पूण केन्ना तरी दुसऱ्याक शेजारी जावं आपलो कोण बरो मागतो आसा, आपलो एक कार्यकर्तो म्हणून वावुरता, ताका केन्ना तरी चान्स दिवंक जाय. ताजे कडेन आयडिया आसतल्यो, तेणें करूंक जाय. अशें चान्स दिवंक जाय. कितें आपलो आपूण नाल्यार म्हाजी बायल, हांव ना जाल्यार म्हाजी चेडूं, हांव नाल्यार म्हाजो चेडो, कितें. आनी ह्या वार्डार म्हाज्या बायलेक दवरता, दुसऱ्या वार्डार म्हाज्या चेड्याक दवरता, तिसऱ्या वार्डार म्हाज्या सुनेक दवरता. हें कितें चल्लां, कितें बाजार. ही लोकशाहीची हत्या हांव तरी म्हणटा. लोकशाही ना. खूब स्ट्रॉंग वर्ड आहा, बट लोकांनी विचार करपाचो आहा हाजेर की बाबा आतां कितें करपाचें. ताकाच हांवें म्हटलें आमी म्हापशाकार पातकी, कळ्ळें न्हू, आमी अपयशी. हांव कित्याक म्हणल्यार
हांव म्हापशाकारांक म्हणीत न्हू जाल्यार म्हाका म्हापशाकारूच म्हाका सांगताले फाल्यां आनीक परतें, पूण हांव पक्की म्हणटा आमी चूक करता. जे लोकप्रतिनिधी म्हणून आमी निवडून दिवंक जाय तेंचो आमी पयलीं अभ्यास करूंक बाबा हेंच्या फाटसून अभ्यास कितें आसा, कितें कॅपेबल आसा, फाल्यां तो बाबा कितें करूं शकता. तेजे मनीस जो लोक कॉमन मनीस थोड्या हांव नगरपालिकेन डेली आसता, थोडे अशे लोक दिसतात म्हाका तेंच्या नगरपालिकेन पळोवंकूच ना, बस थंय बाबा ते रावतात. हें काम कोणाचें? नगरसेवकांचें आसता. तुजें ताका दार उगडें आसूंक जाय, केन्ना यो बाबा कितें तुजी बस सर्टिफिकेट जाय, फाल्यां तेज्या चेडवाच्या भुरग्याचें एडमिशन आसता, तें खबर ना आपूण खंय वचोचो. ही परिस्थिती हे दुर्दैव आमचें म्हापशें जावन पडलेलें आहा. आनी नगरसेवक करतात आमचे लोकां पण वचात न्हू निवडून दिल्ल्या उपरांत, लोकांची सेवा करा. नगरसेवक कित्याक म्हणल्यार तुमकां, नगराचे सेवक तुमी, ती सेवा करा लोकांची. आता सध्या हे फक्त जनतेन अंडरस्टँड जाल्या पुरो की बाबा नगरसेवक म्हळ्यार तांचें काम कितें आसता तें. एक गोश्ट परत एकदां सुरू करपाक सोदता हांव. म्हाका एक प्रश्न तुका विचारपाक जाय. एम्प्लॉयमेंटच्या बाबतींत तूं कशें पळयता? तुमकां जे रोजगार आसा, जे यूथ आसा नवीन पास आवट जाल्ले आसा किंवा हे तांच्या खातीर इंडस्ट्रीज किंवा तूं म्हणटा तो बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी जर तुमकां खूब कमीत आहा सद्याक मेळना, सो एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत कसो पळयतात? एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत समज जर हांव एक डिटेल म्हणजे सांगपाक गेलो समज जर तर तुमकां सांगता की प्रत्येक मनशाक न्हू एक आपली इच्छा आसता की आपले एक बिझनस आसचो, नाल्यार एक आपलें स्वताचें घर आसचें, तो काम करता खंय तरी आपलें घर बांदचें. पूण हे आयज म्हापशान कांयच ना, लोकांक एम्प्लॉयमेंट तरी आसा लोक ओगी कित्याक बांदला हेच्या फाटलें तुमकां एक कारण हांव सांगता. तर एक प्रत्येकाचें स्वप्न आसता एक घर बांदचें नाल्यार एक आपलो वेवसाय करचो. पूण आयज हो सरकारान जे डॉक्युमेंटेशन आहे इतलें कॉम्प्लिकेटेड करून दवरला की एक स्पेशल लोन काडचो पडटलो तुमकां लायसन घेवपा खातीर. ते केन्ना तुमचें पास जायना. तुमी घर बांदता नाल्यार बिझनस स्टार्ट करता तुमचें लायसन पास जायना. त्या खातीर हेका पयशे खावय तेका पयशे खावय, हेज्या पांया पड तेज्या पांया पड, तरी आसतना खंय ना खंय तरी एक कितें तरी तुमी चुकता. आनी जेन्ना तुमी बिझनस चालू करता जाल्यार तुमचें घर बांदतात थंय कोण तरी येवन तुमकां त्रास करता. आनी मागीर तुमी कितें करता, मागीर लोक धांवून वयता पयलीं कावन्सिलरा कडेन आनी कावन्सिलर तांकां घेवन वयता MLA कडेन आनी मागीर कंप्लेनूय करपी हेंचेच लोक आसता आनी मागीर सेटिंगूय करपी हेंचेच लोक आसता. मागीर तो चिंतता बाबा आपल्याक हेणी त्रास करूं ना, आपल्याक हेणी मदत केली. पूण खरें म्हटल्यार तूं तुज्या कश्टान लोन काडून तूं घर बांदता, तुजो वेवसाय स्टार्ट करता, तो लोन काडला तो लायफ टायम तुका रिपे करपा जाय. तूं हार्डवर्क करून तुजो बिझनस चलयतलो, पूण तुका दिसता कितें की आपूण खंय तरी चोरी करता, आपूण खंय तरी चूक करता आनी आपल्याक कोणी वाचयलो, MLAन नाल्यार कावन्सिलरान वाचयलो. आनी हे चिंतून लोक भियोन तेंच्या अगेन्स्ट वचना. सो ही खंय तरी मेंटेलिटी चेंज जावंक जाय. जर व्हडले 5 स्टार हॉटेल आसा तांकां सिंगल विंडो तुमी लायसन्स दिता, सिंगल विंडो तेंचे सगळे डॉक्युमेंटेशन करता. पूण जर तुमी जॉब दिवं शकना, पूण जर कोण आपल्या प्रॉपर्टीन जर 4 रूम काडून जर ते भाड्याक दिता, एक शॉप काडून जर तो चलयता जाल्यार तेका कित्याक त्रास करता? खुबश्यो बारीक बारीक गोश्टी आसता. एकदां आमकां दिसता की ह्यो गजाली कितली बारीक आसा, पूण ताजो इम्पॅक्ट इतलो मोठो आसता न्ही की खुबश्या काळजांनी घर करून वता. आमच्या बरोबर अशेंच एक युवा आसा, ताचें नांव पयलीं जाणून घेवया. तुमचें नांव? म्हजें नांव सिया संदीप वाळके. सिया, पयली गोश्ट म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणपाक जाय तुका, कारण तूं बॉक्सिंग खेळटा आनी नॅशनल गोवा खातीर रिप्रेझेंट केल्लें आसा, हय न्ही? वीच इयर? लास्ट इयर. आनी आतां कितें करता? आतां 12th करता. 12th कितें? DMC इन सायन्स. ओके. ताज्या पयलीं हांव एक ताजी बारीकशी एक गजाल सांगता. सिया शिकताय बीन आनी ताचो स्वताचो बिझनसूय करता. ते हांगासर भाजी बीन विकता, आमी ज्या जाग्याचेर आसा थंयसर. हांव खरेंच कौतुकान सांगपाक सोदता, अशे युथांची गरज आसा जे हार्डवर्क करून फुडें सरता आनी आपल्या फॅमिलीक आनी आपल्या खातीर कितें तरी किंवा आपल्या गोंया खातीर जशें ते बॉक्सिंग खेळटा कितें तरी करून दाखोवपाची एक मोग आसता, ताकद आसता. बट आयज आमी सिया कडेन कित्याक उलयता, कारण नगरपालिकेचो हे आसा, सिया आमच्या वांगडा आसा. फाटल्या दिसांनी एक गोश्ट जाली, ती कितें जाली गोश्ट ती आमी आयकुया. म्हाका सांग, कितें आशिल्लो एग्जॅक्ट इन्सिडंट कोविडाच्या वेळार? कोविडाच्या वेळार म्हाकाच न्ही जाल्यार सगळ्यांक त्रास जालेलो. म्हणजे धंदो सगळ्यांचो बंद पडलेलो, पयशांचे ना. तर म्हाज्या फॅमिलीक हांवें फुडाकार दिवन आमी रस्त्यार येवन धंदा करपाक स्टार्ट केले, भाजी विकपाक स्टार्ट केले. तर अशा वेळार हांवें म्हाज्या फॅमिलीक टोटल सपोर्ट दिलो. तर अशा वेळार जेन्ना नगरपालिकेन आमच्या असल्या लोकांक कोविडाच्या टायमार सपोर्ट करपाक जाय, तेंच्यांनी आमकां खूब अडचणी हाडले. आमी हांगसरलेच स्थानीक गोंयकार, आमकां सगळ्यांनी हेल्प करूंक जाय आनी फुडें हाडपाक जाय. समज म्हाज्याच सारक्या तरणाट्याक हेल्प करना कोण जाल्यार बाकीचे कोण वयर सरूंक सरचे ना.
लॉकडावन आसलेलो मागीर म्युन्सिपाल्टीचे लोक येताले ते आमकां सांगताले बसूं नाका तर आमच्यानी तेंचे सांगूंक जायनासलें तशें कित्याक लॉकडावनाचो टायम न्ही तो धंदो करूं येता तेंच्यांनी आमकां मागीर तेंचे लोक येताले तेंच्या लोकांची म्हणजे कशें ते वेव्हार करता ते खुबूच व्हेरी डिस्गस्टींग कशें म्हणजे ते बायलां भुरगीं पळयनात तांकां शेवटून घालतात सायडीक भाजी उखलून व्हेली आमची लॉकडावनाच्या टायमार भाजी काय सवाय नासताली तेंचे व्हरप मागीर खूब लॉस जाता पयलींच आमचे कंडिशन सारकें नासतालें फायनान्शियल कंडिशन मागीर अशा टायमार अशें कित्याक करूं येता तेंच्यांनी तर आमच्या नगरपालिकेक आतां इलेक्शन जातलें तर नगरपालिकेचे आमचो कोण येतलो उमेदवार तेणें सारके इनिशिएटिव्स घेवंक जाय की सगळ्यांक प्रॉपर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळपाक जाय एक गोष्ट म्हाका दिसता की खूब सिंपल आसा ही गोष्ट अंडरस्टँड जावपाक जर तुमकां त्रास जाता किंवा अंडरस्टँड जायना जाल्यार तुमची जे कोणी हे अशें करता न्ही तांचे म्हाका कितले लेवलची तुमची तकली आसा ताजी पयली जाणविकाय येता म्हळ्यार जेन्ना कोविडच्या टायमार सगळ्यांक खबर आसा आमकां त्रास जातालो सिया आपल्या फॅमिली खातीर आनी स्वता खातीर सुद्धा जे चली बॉक्सिंग प्रॅक्टीस करता आमचे स्टेट रिप्रेझेंट करता नॅशनला खातीर अशा मनशाक जर आमी बरे तरेन ट्रीट करूं शकना न्ही जाल्यार त्या मनशाची मेंटल जे कितें विचार आसा पळय विचारांची तेंची ताक आसा ते लक्षांत येता हांव नको खंयच्या मनशान अशें कितें केलां तें बट येस जर जाला अश्यो गजाली ते म्हणटा ते हिसपान की बाबा चलयां म्हणून पळयना जाल्यार लॉस जातलो म्हणून पळयना दुखलप भाजी उखलून व्हरप ह्यो गजाली म्हाका दिसता मातश्यो त्या टायमार तरी अंडरस्टँड जावपाक म्हाका खबर आसा खुबशे जाण एनक्रोचमेंट करता हे करता ते करता बट आमचे गोंयकार सफर जाता आनी त्या खातीर जर तांकां आमी प्लॅटफॉर्म दिवं शकना जाल्यार अशा तरेन तरी वेवहार करपाक जायना आशिल्लो नगर गोंय ह्या कार्यावळीच्या शेवटच्या भागात आमी पाविल्ले आसा आनी आमच्या बरोबर परत एक फावट आमचो स्थानीक रिपोर्टर श्यामसुंदर फट्टे आसा फट्टे जायत्यो गोश्टी आमी उलयले लोकांची समस्या जाणून घेतले आनी हो जो शेवटचो भाग आमी शूट करता आसतना आमच्या फाटल्यान जे पळोवपाक शकता पूर्ण म्हापसा आयज दिश्टी पडटा सकयल आनी मार्केट वचून दिश्टी पडना बट मेजर बिल्डिंगो दिश्टी पडटा पूण फट्टे हांव एक गोश्ट तुका विचारपाक सोदतां म्हाका सांग आतां ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी आयकल्या तातूंत मेजर प्रॉब्लम जो आसा तो म्हाका दिसता पार्किंगेचो एक आसात आमकां तेज्या भायर जशें सांगलें की म्युन्सिपाल्टी नगरपालिका जी आसा तांचे कामा बद्दल खुबसो म्हाका दिसता राग आसा लोकांचो खूब राग आसा कित्याक गेल्या 5 वर्सांक लोकांची अशी ज्यो कोणाच्या लोकांच्यो अपेक्षा आसल्यो गेले जेन्ना निवडणुके वखदार तांकां लोकांक ज्यो तेंच्यांनी एश्युरन्स दिले पूण ते कांयच जाल्लें ना कित्याक आतां जेन्ना लोकां कडल्यान आमी आतां आयकून घेतले तेन्नाच कळटा की आनी जर ओरली जर पळयलें जाल्यार म्हापशाचो तसो पळोवंक गेलो जाल्यार 5 वर्सांक व्हडलोसो डेवलप जाल्लो असो दिसना सारकें लोकांक युजफूल अश्यो गोश्टी काय जाल्ल्यो अश्यो दिसना आनी डेव्हलपमेंट जो म्हणटा सार्वजनीक विकास जो म्हणटा तोय जाल्लो दिश्टी पडना बरोबर आनी आतां सद्या फाटल्यान पळयता आसतना म्हापसाचें एक बरें दृश्य हांगासर दिश्टी पडटा आनी हे सगळे वोटर्स आसा ही एरिया आसा पूण हे सगळे वोटर्स आसा आनी हांगासून मुद्दम येवपाचें रिजन की तुमकां क्लियर दिसपाक जाय की कितें दाखोवपाक आमी सोदता ते म्हापसा कशी आहा ती दाखोवपाक सोदता ते सो ह्यो गोश्टी लक्षांत घेयात विचार करात की कोणाक तुमी मत दितले ते आनी जशें फट्टेन म्हळें की खुबशे जाणांचे गाराणे आमी आयकले की नवीन फेसीस येवपाक जाय नवीन फेसीस येवपाक जाय पूण तो नवीन फेस कोणाच्या अंडर काम करता काय जस्ट पपेट म्हणून आसतलो तुमच्या मदीं हे विचार करपाची गरज आसा